फॅमिली ल्हान आसता म्हणजे 40 आमदाराचे आसता तेन्ना ह्यो गोष्टी शक्य आसा आनी त्या खातीर तुमी कितें करतले अशे काही प्रश्न निर्माण जाले आनी त्या प्रश्नीचेर चर्चाय जाली आनी त्या खातीर येणाऱ्या काळांत हें जरी बील बरें आसलें जाल्यार हे सगळ्यो गोश्टी सारक्यो करूनच हें बील इम्प्लिमेंट जातलें अशें तांणी आमकां नोंद केलें आनी म्हाका दिसता इन फ्युचर वन नेशन वन इलेक्शन हे जें प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन मुखार हाडला तें जावपाक जाय पूण त्याच बरोबर जे बाकीचे रुल्स रेग्युलेशन डिस्क्वॉलिफिकेशन एमेंड जे बील आसा तें एमेंड जावपाक जाय ज्यो पार्टी स्विच ओवर करता तें सगळें बंद जावपाक जाय जाल्यार ताका योग्य न्याय मेळटलो ज्या बिलाक अशें म्हाका दिसता आनी त्या हातूंतल्यान माननीय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचें हांव मुद्दाम अभिनंदन करतां आनी हें इम्प्लिमेंट करता आसतना बाकीच्यो गोश्टी सगळ्यांनी इम्प्लिमेंट करचे अशें नमूद करता. हांवें मागलें ह्या हेचेर विचार हांव मागूंक शकना पूण ह्या हेचेर विचार करपाक जाय म्हटलो कारण विधानसभेन जर आमदार 40 वर्सांचे आसा आनी ते 4 पक्ष सोडून हेवटेन तेवटेन करता किंवा रिजिग्नेशन दिवन परत निवडून येता जाल्यार ताका अर्थच उरचो ना. मदीं रिजिग्नेशन दिवन जर ते परत उबे रावले ताका अर्थ उरचो ना. ते कितें करता हें सगळें कित्याक करता खर्च कोड ऑफ कंडक्ट मेळत तसो जावचो न्ही कामां बरे तरेन जावचे सगळें कंट्रोल जावचें म्हणून करता आनी तें जर जालें जाल्यार मागीर ताका अर्थ म्हणून जें बील आसा आमचें डिस्क्वॉलिफिकेशन घालता तें बील पयलीं सारकें करपाक जाय कारण आज गोंयच्यो कितल्योश्योच केसी सुप्रीम कोर्टाचे म्हाका पार्टी सोडनासतना डिस्क्वॉलिफाय केलो याद करा तुमी 2007 सो ती केस हातून सुप्रीम कोर्टातूच आसा हांवें पार्टी सोडूंकूच ना पूण म्हाका डिस्क्वॉलिफाय केलो ना. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टीचेर विचार विनय जावपाक जाय म्हणजे त्यो सुप्रीम कोर्टांतल्यो ज्यो केसी पेंडींग आसा लास्ट 25 इयर्स एंटी डिफेक्शन बिल्स किंवा बाकीचे डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन्स हे सगळ्याचेर विचार विनिमय करून ताचेर मुखार वचपाक जाय. सो तुमकां दिसता की केंद्र सरकार घाई बी करता हो लो हाडपा खातीर अशें दिसता ना ताचेर हांव कांय म्हणलें ना जें कितें केलां पळय तें योग्य आसा निर्णय पूण ह्यातूंत हे सगळे गोश्टी सारक्यो जावपाक जाय.